अरबी दर्यात तयार झालेल्या उण्या दाब्याच्या पट्ट्याचे रूपांतर चक्रीवादळात जाला। ह्या वादळाक तेज अशें नाव दिला। हे वादळ फुडल्या 24 वरांत अधिक खर जावपाची शक्यताय आसा। सध्या वादळ ओमानच्या दिशेन फुडें सरकता, पूण हवामान खात्यान मुरगांव बंदराक सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या। हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण तेज चक्रीवादळाक लागून 21 ते 25 ऑक्टोबर मजगती दर्या खवदळिल्लो आसतलो। ह्या काळांत नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें आवाहन खात्यान केलां। सात्तीसावा राष्ट्रीय खेळांच्या फाटभुंयेर शेनवारा रातीं उसरां भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन जीएमसीची पळोवणी केली। जीएमसीचे डीन आनी हेरांच्या हाजेरेंत मंत्र्यान अँब्युलन्स, वॉर्ड आनी विशेष आपतकालीन कक्षाची पळोवणी केली। गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळां खातीर भलायकी खात्या कडल्यान कसल्याच गोश्टींचो उणाव जावचो ना। दर एक सुवातेर आपतकालीन कक्ष आसा आनी भलायकी खात्या कडल्यान राष्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर कसलोच उणाव येवचो ना अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। म्हापशा गणेशपुरी हावसिंग बोर्ड वाठारांत रातीं उसरां उजान बरीच दुमशणां घाली। 2 दुकानां उजान लासून गोबोर जालीं। मध्यान रातीं मेरेन झुजा पावण्यार यत्न करून उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक आनी थळाव्यांक येस मेळ्ळें। ह्या उज्याक लागून वट्ट 50 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। बेतोडा निरंकाल पंचायत क्षेत्रांत रातच्या वेळार भटकी गोरवां रस्त्यार बसतात। तांचो आंकडो दिसान दीस उणो जायत वता असो प्रश्न उप्रासला। ह्या गोरवांक कत्तल करपाक व्हरतात असो दुबाव निर्माण जाला। अशी गोरवां रातोरात ना जावप ही वायट गजाल। बेतोड्या निरंकाल पंचायत क्षेत्रांत रातच्या वेळार भटकी गोरवां रस्त्यार बसतात। तांचो आंकडो दिसान दीस उणो जायत वता असो प्रश्न आसा। ह्या गोरवांक कत्तल करपाक व्हरतात असो दुबाव जाला, तर अशी गोरवां रातोरात ना जायत चल्ल्या। मडकय आनी खांडेपार 2 दुचाकी चोरी प्रकरणात थळाव्या भुरग्यांच्या मजतीन फोंड्या पुलिसांनी 3 विद्यार्थ्यांक अटक केल्या। ह्या चोरयेत आनीकूय अल्पवयीन भुरग्यांचो आस्पाव आसा। चोरी केल्ल्या विद्यार्थ्यांची चौकशी आनी फुडलो तपास चालू आसा। लोकसभा वेंचणूक लागीं पावता तशी उमेदवारांच्या
अप्रत्यक्ष प्रचाराक नेट आयला. खास करून दक्षिण गोंयांत भाजपाचे उमेदवारी खातीर बरीच छडाओड सुरू आसा. इत्सूक उमेदवारांनी आपआपले परीन आतांच नेट लायला. भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना म्हणल्यार इस्रोची गगनयान मोहिमेचे पयली चाचणी उड्डाण यशस्वी जाले. वाहन विकास उड्डाण म्हणल्यार TVD-9ची चाचणी आंध्र प्रदेशातल्या श्री हरिकोटाच्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रात जाली. हे चाचणेक क्रू मॉडेल अंतरिक्षात सोडप, ते परतून धर्तरेचेर हाडप आनी बंगालचे खाडीत टच डावन केल्या उपरांत ते परत मेळप हांचो आस्पाव जालो. गगनयान मिशनाच्या वेळार क्रू मॉडेल अंतरिक्ष यात्रीक अंतरिक्षांत व्हरता अशी माहिती इस्रोचे मुखेली S. सोमनाथ हांणी दिली. तीन गांवांकडेन संबंध आशिल्लो मये गांवचो नवे उत्सव आयतारा उमेदीन मनयलो. गांवकार वाड्यावयल्या श्री महामाय देवीक भाताचे पयले कणीस आपोवन नवे केले. मयाच्या नव्या उत्सवाक शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आसा. नवे केल्ल्यान आतां शेतकारांक भात कापणीच्या कामाक हात घालपाक मेकळीक मेळ्ळ्या. मये सयत वांयगिणी आनी दिवचल ह्या गांवांकडेन ह्या उत्सवाचो संबंध आसा. फाटल्या साबार दिसा सावन कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकी लागसार आशिल्ल्या थळाव्यांक उदकाच्या प्रदुशणाक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडटात. ह्या वसणुकींत आशिल्ल्या फिश मिल तशेंच हेर उद्देगांक लागून प्रदुशणांत वाड जावपाक लागल्या. हाचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान लक्ष घालून बेगोबेग कारवाय करून दंड दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. राज्याचे मुख्यमंत्री, उद्देगीक मंत्री, भलायकी मंत्री तशेंच IDCच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पळोवणी करची. मजगती कुंकळ्ळी उद्देजीक वसणुकेत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पूर्ण वेळ कार्यालय आसचे अशी मागणी कुंकळकारांनी केल्या. पणजे 18 जून रस्त्याचेर पार्क केल्ल्या 3 कारींचेर झाडाची फानी पडून बरेच लुकसाण जाले. फानी पडिल्ल्यान रस्तो येरादारी खातीर बंद जाल्ल्यान वाहतूक दुसरे वटेन वळयली. उजो पाळोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घडणूक थळार येवन मजत कार्य करून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो.
आयतारा कुर्टी खांडेपार ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. या वाठारांत घाल्ल्या ट्रान्सपोर्ट कार्यालयाचेर कोर्टात केसी सुरू आसतना नूतनीकरण कशें कितें केलें असो प्रश्न उपरासलो. देखून नूतनीकरण केल्ले हे परवाने रद्द करपाची मागणी थळावो संदीप पारकर हांणी केली. तशेंच सुलभ शौचालय, सायनबोर्ड आनी पे पार्किंगाचो प्रश्न ग्रामसभेच्या बसकेंत मांडलो. हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर संयुक्त पळोवणी करून बेगोबेग निर्णय घेवपाक जातले अशें सरपंच संजना नाईक हिणें सांगलें. नावशे येवपी प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. हो प्रकल्प आमकां नाकाच. तो येत जाल्यार पारंपरीक रापणकारांच्या वेवसायाचेर तशेंच गांवच्या सैमाचेर परिणाम जातलो असो हुस्को थळाव्या लोकांनी व्यक्त केला. आयतार दिसाक नावशे सगळ्या गांवकारांनी एकठांय येवन एक बसका घेतली. आमकां नाका आशिल्ले प्रकल्प कशेच हाडपाक दिवचे नात अशें एकमत थळाव्यांनी ह्या वेळार उक्तायलें. सात्तीसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे वेगवेगळे खेळ गोंयांत सध्या चालू आसा. 26 ऑक्टोबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे अधिकृतपणान उक्तावण जातले. मजगतीं आयतारा कांपाल मैदानार खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी नेटबॉल सर्तीचे उक्तावण जालें. हातूंत दादल्यांच्या नेटबॉल सर्तीत यजमान गोंयाक जम्मू काश्मीरा आड 52 ते 50 अशी संकुचित हार खावची पडली. दुसरे वटेन बायलांच्या बॅडमिंटन एकेरी सर्तीत गोंयची अनुरा प्रभुदेसाय हिणें टॉप प्लेयर आकर्षी कश्यप हिचे बरोबर एकोड्या गटांत जबरदस्त खेळी केली. विजय काँग्रेसी कडल्यान पयस वचत चल्ला अशी चिन्हां दिसपाक लागल्यात. विजयाक मनोवपा खातीर आम आदमी पक्षान मध्यस्थी केल्या. विजयाची गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसी बरोबर युपीएत युती आशिल्ली. तीच युती फुडें व्हरून विजयान इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाक जाय असो उलो आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकारान मारला. रानात फुलपी आणि आरोग्यदायी गुणधर्म आशिल्ली रानभाजी आता फलोत्पादन महामंडळाच्या आउटलेटाचेर मेळटली तसो विचार चालू आसा अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष आणि मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगले.
फाटल्या सेगीत 8 वर्सां सावन पर्रा इको फ्रेंडली आकाश कंदील करपाच्या सर्तीचें आयोजन जाता. अंदू ह्या सर्तीचें 9वें वर्स. 10 नोव्हेंबराक ह्या सर्तीचें पर्रा आयोजन केलां. सकाळी 10 ते सांजेचे 5 वरां मेरेन इत्सूक सर्तकांनी ह्या सर्तींत वांटो घेवचो अशी म्हायती थळावो आमदार मायकल लोबो हांणी दिल्या. आकाश कंदील करपाची परंपरा तिगून उरची म्हूण ह्या सर्तीचें आयोजन जाता अशी म्हायती मायकल लोबो हांणी दिल्या. कलंगूट रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरला. हाका लागून ह्या रस्त्यावयल्यान यो वच करपी मनशांक त्रास जाता. भौशीक बांदकाम खातें फोंडकुलां भरपाचें काम वयल्या वयर करतात असो थळाव्यांचो आरोप आसा. रस्तो सारको करपाक सरकारी यंत्रणेक खंय पुरायपणान अपयेस आयला म्हणून लोक बेजारल्यात. रस्तो बेगोबेग सारको करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. बँकांनी 2000 रुपयाच्यो नोटी घालपाची वा अदला बदल करपाची निमणी तारीख जावन गेली. मात अजूनय सगळ्यो 2000 रुपयाच्यो नोटी बँकांनी जमा जाल्ल्यो ना. ह्यो नोट अजूनय बाजारांत उपलब्ध आसात. 2000 रुपयांच्या नोट्यांनी कांय लोकांकडेन अजूनय 10,000 कोटी रुपया आसात अशें RBIचें मत आसा. 2000 रुपयांची नोट अदला बदल करपाची वा जमा करपाची निमाणी तारीख आदी 30 सप्टेंबर आशिल्ली. उपरांत ती 7 ऑक्टोबर मेरेन वाडयली. 30 सप्टेंबर मेरेन वट्ट नोटींतल्यान 87% नोटी बँकाक परतून आयल्यात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सध्या बँकेच्या कायद्या बाबतीत चड खर जाल्लो आसा. नेमांचें उल्लंघन केल्यार RBI बँकेचेर कारवाय करीत आसा. सप्टेंबरच्यान आतां मेरेन 20 परस चड बँको आनी NBFC कंपन्यांचेर RBIन कारवाय केल्या. कांय बँकांचे परवाने लेगीत रद्द केल्यात. आतां RBIन LT फायनान्स लिमिटेडाचेर कडक कारवाय करून दंड दिल्लो आसा. नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी कडेन संबंदात कांय कायद्यांचें पालन करूंक नाशिल्ल्यान L&T फायनान्स लिमिटेड कंपनीचेर 2.5 कोटी रुपयांचो दंड दिला अशें रिझर्व्ह बँकेन सांगलां. पयशे मेळटा म्हणून गोंयच्यो जमनी विकूं नाकात. पिकावळीच्या जमनीत शेतां रोयात. नाल्लाची भाटां, आंबे, पणस तशेंच हेर पिकावळीचें उत्पन्न घेवन जमनी सांबाळात. तशेंच सैमीक उदकाचे स्त्रोत लेगीत सांबाळात. गोंयची दिल्ली करपाची गरज ना. गोंय आमचें आसा तशेंच बरें आसा अशें विधान शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी केलां.
कांय म्हयन्या पयलीं टोमाटाच्या वाडिल्ल्या दराक लागून सर्वसामान्यांक त्रास जाल्लो। त्या वेळार कांय जाणांनी जेवणात टमाट वापरपाचे बंद केल्ले। आतां अशी स्थिती कांद्याची जाल्या। पणजे बाजारात कांदो 50 ते 55 रुपया किल दरान विकतात। सध्याच्या जेवणात कांद्याचो वापर मोठ्या प्रमाणात जाता। ताका लागून टमाटा उपरांत कांद्याचो दर आनिकूय वाडपाची शक्यताय आसा। मांद्रे देवूळवाड्या वयलो प्रकाश बापुलो पेडणेकर हो एक नामनेचो मुर्तीकार। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन तो व्हड व्हड मुर्त्यांक आकार दिता आयला। ताका शिल्पकलेची आवड आशिल्ल्यान ताणें मुंबय वचून शिल्पकलेचें प्रशिक्षण घेतलें। आतां ताणें तयार केल्ल्या मुर्त्यांक गोंया सयत देश विदेशांत लेगीत मागणी आसा। मात आतां तो तुळशी वंदावना करपाकूय तितलोच फामाद आसा। नवरात्रीच्या 7व्या दिसा गोंयच्या शाळांनी सरस्वती देवीचे पूजन जालें। देवी सरस्वतीची मूर्ती हाडून तिची विधिवत पूजा केली। विद्येच्या देवीचो आशीर्वाद सदांच आपल्याचेर आसचो, तिणें आमकां सुबुद्धी दिवची अशें म्हणीत शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ही पूजा घडोवन हाडली।